दिव्यवाणी 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. 2000 वर्सां आदीं म्हज्या आनी तुज्या सडवणदारान तुजे आनी म्हजे सडवणे खातीर समकली ती कुर्साची वाट नियाळूंक आमी हांगासर जमल्या. ही कुर्सा वाट 14 तेसांवांनी आमी नियाळतना जेजू सांगाता आमी रावया, ताच्या सांगाता आमी समकोया, ताच्या कुर्साक खांद दिवंक न्हय तरी आमचो दिसपरतो कुरीस वावोंक कुमक आनी आदार मागया. कुर्सा मोळी दुखी माता कंदीन चिंतेश्ट उबी रावता पुतू कुर्सार ओमकारता. पयलेच दिसा हांव जिसूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता येसुमिया जिसू क्रिस्ता. बरेपण केल्ल्या जिसू कुर्साचें मरण बरेपण जोडिल्ल्या त्या लोकां तावन कुर्साय ताका म्हण बॉब. हें तोवड घडिल्लें पूण आज कितें घडटा? म्हाका उपकार केल्ल्यांक हांव अनउपकारी जायना? म्हजे गरजेन पावयल्यांक तांचे गरजे वेळार हांव तोंड गुंवडायना? अशें करून आतांय हांव जिजूक म्हणजे म्हज्या पेल्याक अनउपकारपण दाखयना आनी मुखार अशें करिना जावच्याक कृपा मागया. सुमया काकुळतामची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरेच दिसा हांव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. म्हाकाय जिणेन कश्ट मेळटात, म्हजी जिणीचे कुरीस जावंक पावता. तोंडा उतराक हांव तें देवान धाडिल्लें स्विकार करता म्हणटा, पूण नीज जावन हांव तें देव मोगान स्विकार करता, देवाक पुरपुरता आनी हे कश्ट येवंक कोणगी म्हजो विरोधी कारण म्हूण ताका शिरपता. अशें आनी मुखार करिना जावच्याक निचेव करया. सुमया काकुळतामची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेच दिसा हांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू पडटा तरी उरता आनी परत समकता. पडणे स्वाभावीक. आमी दांटोन पडता, निसरोन पडता, हाच्याकी चड आमी पातकान पडता. हेर पडण्यातावन कशें उरता गी तशेंच पातकांतावन उठोन समकोंक प्रयत्न करया. सुमया काकुळतामची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 34 दिसा हांव जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू ताचे मायेक देखता आनी तांची दिश्टी एक जाता. ती एकामेका पळयतात, एकामेका तांच्या दिश्टीनच ती बुजयतात. हांवूय म्हज्या मायेक म्हणजे म्हज्या वडिलांक देखता, तांच्या उदार प्रायेर तांकां सांबाळता. आमच्या वडिलांक मान दिवंक कृपा मागया. सुमया काकुळतामची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 25 दिसा हांव सिरेनाचो सिमांव जेजू कुरीस वावोंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. सिरेनाच्या सिमांव कुरीस वावोंक बोळ केलें. हेरांक कुमक करूंक म्हाका कितले संदर्भ नात. हेरांच्या गरजांक पावोवंक हांव कितलो मुखार. अर्थीक रितीन आनी हेर रितीन घटमूट आसल्या हांवें हेरांक कुमक करूंक जाय. ही कृपा मागया. सुमया काकुळतामची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 26 दिसा हांव वरनिका जेजूचे मुखामोळ पुजता. आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता.
वेरोनिकान जेजूचे मुखामळ पुसुल्लें महत्वाचें तर तिचें धैर्य मेसवणेचें. म्हाका आनी तुका हेरांक बुजोवंक, हेरांच्या दुखांत वांटेली जावंक कितलेशे संदर्भ लाभतात. पूण आमकां वेळ आसा. जेजू म्हणटा, म्हज्या ल्हान भावा भयणींक कितें तुमी केलें, म्हाकाच तें तुमी केलें. हेरांक कुमक करूंक कृपा मागया. सोमया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसय गाय मुच्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7 ते सावन जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ये सोमया जेजू क्रिस्ता. जेजूच्या खांद्यार बारादीक कुरीस, तो चलता कश्टांची ती वाट. ताची कूड नितरण जाल्या, ताका बळ सकत ना जाल्या. मनीस पाताक आदारता, परत्यान परत्यान तें आदारता. थोडे फावटीन तो कंगाळ जाता आनी बरवसो सांडटा. जेजूचें हें दुसरें पडणें कंगाळ जाल्ल्या मनशाक धैर्य दिता. निराशेच्या वेळार बरवश्यान जियोंक कृपा मागया. सोमया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसय गाय मुच्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. म्हजो सिसांवच्या कुशी व्हरताय, गे कुरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो. 8वें दिसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ये सोमया जेजू क्रिस्ता. जेजू म्हणटा, रडा नाकात म्हजे पासत, बगा रडा तुमचेच पासत. आमी आमचे पासत कित्याक रडोंक जाय, पूण कितले फावटी आमी हेरांक रडोंक करूंक ना. हेरांचे सुखी विशान परत्यान परत्यान सांगून ताणें रडटा पर्यंत ताका हिणसून हांव उलयना. हेरांक बरेंच करूंक कृपा मागया. सोमया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसय गाय मुच्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9वें दिसांव जेजू तिसरे फावटी क्रुसा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ये सोमया जेजू क्रिस्ता. तुजे आनी म्हजे खातीर, तुजे आनी म्हजे वरवीं, तुजो आनी म्हजो सडवंदार परत्यान आनी परत्यान धरणीक शेवटता. हांगा म्हजो सोमी धरणीक शेवटला म्हूण हांव कळवळटां. आनी तेय म्हज्या भावा भयणीक हांवूच शेवटिता न्ही. हेरांक कश्टी नासता, पडलेल्यांक उखलूंक कृपा मागया. सोमया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसय गाय मुच्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10वें दिसांव जेजूचे आंगोस्तूर काण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ये सोमया जेजू क्रिस्ता. जेजू विणगो केलो आंगोस्तूर काण, पूण आज कितें करता. म्हज्या जिबे वरवीं न्हय आशिल्लीं गटपां कर, हेरांच्यो खबरो उलोवन मान काण. हेरां मुखार म्हज्या भावा भयणीक हांव विणगो करिना. आमची जीब सांबाळून जियोंक कृपा मागया. सोमया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसय गाय मुच्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें दिसांव जेजू कुर्सार खिळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ये सोमया जेजू क्रिस्ता. जेजू कुर्सार खिळायलो. सोसूंक जायनातली दूख ताका जाली. फटसाक सांगून कितलेशा अपराध्यांक सुटका मेळाशें कर. निरापराध्यांक शिक्षा दिवन तांकां कुर्सांवचें आमी पळयता. आमचे सदांचे जिणयेन फटी उलयना म्हूण निर्धार घेवया. सोमया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसय गाय मुच्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें दिसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ये सोमया जेजू क्रिस्ता. हेरां पासत जियोवन हेरांक बरें कर. आतां हेरां पासत सोमयान कुर्सार जीव दिलो. आमी आमचेच खातीर जियोवचे न्ही, आमी क्रिस्तांव देखून आमी हेरां खातीर जियोंक शिकाजे. जेजूचें मोर नियाळतना पेल्याच्या बरेपणा खातीर त्याग कर जियोंक कृपा मागया. सोमया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसय गाय मुच्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें दिसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार.
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियान जेसू क्रिस्ता. आदी मोरणाच्या घरा दुखेस्तांक भेट दिवची तांकां बुजोवची बरी रिवाज आसली. आधुनीक मनशाक विविध रटावळी मदें हें कश्टांचें जालां. दुखेस्त मायेक बुजोवची आमी दुखेस्तांक सदांच भेट कर तांकां बुजयतल्या म्हूण निश्चय करया. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसे गाय मुच्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें 14वें ते सावन जेजूची कूड नके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियान जेसू क्रिस्ता. सर संपदलें म्हूण तांणी चिंतलें पूण जेजू मेलो आनी जिवन जालो. आमची येदोळची जिणी ती कशी जावं पूण ह्या कुर्सावटेच्या नियाळा उपरांत आनी प्राजीत काळ अखेर जाताना तरी ती बदलूंक जाय. आमच्या सवयांक आनी आमी नेकेपूंक आनी नव्या जिविताक आमी जिवंत उठोवंक कृपा मागया. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. क्रिस्त आमचे पसत कालतो जालो. प्रार्थुया सोम्या ह्या कुर्सावटेच्या नियाळा वरवीं आमकां नवें जिवीत जियोंक कृपा दी आनी आदार लाभय. तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक पाप सेवाची रजा खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरी गुटपेन बुरले सुम तुजे संगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉळजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकूळ तुजी दाखय जिवी तुजे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेता आमी सगळे सृष्टी संगी तूं म्हूण सर्वे स्पर्धनी. वर्णूंक आमच्यान जायना पदवी तुजी वर्ती कशी गाव तुजी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकूळ तुजी दाखय जिवी तुजे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा. मोगाळ भावा भयणीनो तुमकां सर्वांक ह्या नव्याच्या मिसाकां स्वागत मागता. आज अर्गां आनी तेसावां पसत मेस भेटयता. फाबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोहा कतार. मोगाळ भावा भयणीनो डिवायन रिट्रीट सेंटर मुल्की हांचे आत्मीक डिरेक्टर बाब फादर मॉर्विन नोरोन्ना हांकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांव स्वागत मागता आनी तुमकांय परत हांव स्वागत मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यान म्हणया प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. प्रेज जीसस. मोगाच्यानो ह्या सांजुदाच्या पूर्ण क्षेत्राक आमी आयल्या पक्षी केरेक थोडी मुंबय तावन समेत आयल्यान देवाकर गांधीवंक आनी सांजुदाच्या मजतीन बेसांवां आपणावंक. देव आमच्या काळजा मनांत कितें आसा तें सगळें आमी उसारच्या की पयलेंच जाणा. तरी पूण आमी जेन्ना भावार्थान आनी बरोवशान ताचे समोर येता आनी
आमच्या काळजा मनांत जें कितें आमी मागता तें देव आमकां फावो करता म्हणलें विश्वासान पात येता ते दाडा आमी मागल्लें सगळें देव आमकां फावो करता. विश्वासानी भावार्थ. आनी आयच्या वांजेलांत एक व्यक्ती 38 वर्सां हांव पिड्यांत आशिल्लो. कितलीं वर्सां? 38 वर्सां. म्हाका आसपल्या म्हणटाना 50 जातात. म्हज्याक इल्लो प्रायांत ल्हान मनीस. ते दोन म्हणसरी ताणें देवाचो मोगी अणभव करूं ना. देव कोण म्हणलें ताका कळीत नासलें. आनी तो देवाळाच्या लागीं बसून आशिल्लो, भिकारी जावन मागोन आशिल्लो. आनी जेजू तेणें पाशार जाता आसतना जेजू ताचे लागीं विचारता. कितें विचारता जेजू? तुका बरो जावंक खुशी आसा? आनी तो मनीस म्हणटा, वय सोम्या, म्हाका बरो जावंक खुशी आसा. आनी तेदुआं जेजू कितें म्हणटा? उठ, तुजें हांतुळणू घे आनी वच, देवान तुका बरें केलां. मोगाच्यान आज तूं आनी हांव ह्या पुण्यक्षेत्राक आयलां कितें ना कितें गरजो घेवन आयलां. देवाची आशिर्वादां आपणावच्याक आमी हांगासर आयलां, वय की न्हय? नातल्यार आमी घरा बसत्या. तर आमी कितें करी जाय? भावार्थान आनी बरोवशान जेजू लागीं म्हणा जाय, सोम्या, म्हाका गूण कर, म्हाका बरें कर. जें कितें भावार्थान आनी बरोवशान आमी मागता तें देव खंडीत इन्कार करिना. तुका बरो जावंक खुशी आसा? जेजू आज हेंच सवाल तुका आनी म्हाका विचारता. भावार्थान आमी सांगया, सोम्या, म्हाका बरो जावंक जाय. आमच्या कुटुंबाचेर तुजी बेसांवां घाल, म्हज्या वैयक्तीक जिवनाचेर तुजी बेसांवां घाल, म्हज्या कामाचेर तुजी बेसांवां घाल. हांव पिडे शिड्यांत वळवळोन आसा, म्हाका गूण कर. जावंक बरो पातकाच्या सांकलींत हांव संपडोन आसा, सोम्या, म्हाका गूण कर म्हूण आमी मागया. ते दाडा देव आमकां सगळें बरेंपण हाडटलो आनी ताच्या वाटेन मुखार सरोंक जाय ती कृपा आनी बेसांवां तो आमकां फावो करतलो. आतां भावानो आनी भयणीनो, आमची सरपातकां, आमच्यो सुखी, आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. आमचे दोळे आमी धांकया आनी जें कितें काळजा मनान घेवन अत्रेग आशा घेवन आमी हांगासर आयल्या तें सगळें जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. आनी जेजू लागचें, देवा बापा लागचें, पवित्र आत्म्याचें बोगसाणें मागोन आमी संगी म्हणया, हांव पत्की सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हा उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसरून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संवकार मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुटकर, सोम्या काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, सोम्या काकुटकर, सोम्या काकुटकर. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, दंडवण करून हो प्राजीत काळ भक्तीपणी आमी सांबाळूंक आयल्या. ताच्या आजारपणान
पास्कांच्या गुटांत फावो त्या मापान वांटो घेवंक आनी तुजे सोडवणेची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां मनांत तूं तयार कर आनी तुज्या मोगांत रावचें भाग तूं आमकां फावो कर आमच्या सोम्यांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. एजेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरात पोंदातावन उदक भायर सरतालें आनी उदेंती वाटेन वळतालें. कित्याक मंदीर उदेंतीक फुडो करून आसलें. हें उदक मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वळतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या भायल्या दारवटाशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. तो मनीस आपल्या हातांत एक मापासूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयांच्या खुब्यांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या दोंपराक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले. पूण आतां थंय म्हज्यान उतरोंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली. कित्याक उदक चडल्लें तें गुंड आसून तांतल्यान उपेवन वेचें पडटालें. उतरोन वचूंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हें तुवें देखलें मू. उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हळें, हें उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन वळोन आराबाग देंवता आनी तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतास मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी तातूंत भोंवतात. ते सगळे जियोंक शकताले आनी जायती माशली आसताली. कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळटा थंय सगळें जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगांचेर सगळ्या जिन्साचे फळ दिवपी रूख वाडटले. तांचीं पानां बावचीं नात आनी ते केदींच फळावीण जावचे नात. हर एक म्हयन्यांत ते नवीं फळां दिताले. कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांत हांव येता. तांचीं फळां काणाक आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतालीं. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मोदे आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मोदे आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देवूच आमचो आसरो आनी आमचे बळ. कश्टाकंताच्या वेळा तोच आमचो खरो आधार. भुंय जाल्यार हालोन पडो. पर्वत दोंगर दर्यान कोसलोन पडो पूण आमी भियेवची ना. दळबारांचो सर्वेस्पर
आमचे मोदे आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा दळबारांचो सर्वेस्वर आमचे सवे आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा येया पळया सर्वेस्पराची कामां प्रितुमेर ताणें केल्ली आजा पांदेका दळबारांचो सर्वेस्वर आमचे मोदे आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा दळबारांचो सर्वेस्वर आमचे मोदे आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा तुज्या सोडवणेचो संतोष परत्यान हांवें बोगीसो कर वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुआंव फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तो वडू जुजेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुजालेमाक गेलो जेरुजालेमांत बोकड्यांच्या दरवाट्या लागीं एक तळें आसा हाका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात ताका 5 मंडप आसात कुर्डे तोंटे आरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडोवन आसले 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ आसले गतीर आसलो म्हणून जाणा जावन ताका म्हणालो तुका बरो जावंक खुशी आसा पिडेस्तान ताका जाप दिली सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूच ना हांव देंवन वेताना आनेकलो म्हज्याकी पयलें देंवता जेजून ताका म्हळें उठ घे तुजें हांतुळणू आनी चल तक्षणांच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतुळणू घेवन चलतस रावलो तो दीस साबात असो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले आज साबात तुजें हांतुळणू व्हांवून व्हरूंक तुका आडवारलां ताणें जाप दिली जाणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजें हांतुळणू घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें जुदेवानी ताचे लागीं विचारलें कोण तो मनीस तुजें हांतुळणू घे आनी चल म्हणून तुका सांगल्लो पूण तो कोण म्हणून गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नातल्लें कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड केट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो उपरांत तो मनीस जेजूक देवाळांत मेळ्ळो जेजून ताका म्हळें आळे आतां तूं बरो जालाय आनीक पाताक करिनाका नांतर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडात तो मनीस जुदेवा सरशीन वचून
आपणाक बरो केल्लो जेजू न्हू म्हणून तांकां सांगी लागलो. जेजू असले सर सब्बातांच्या दिसा करतालो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी एजेकियल प्रावादीच्या पुस्तकांतलें वाचप आयकलें आनी थंयसर आमी आयकलें देवाळाच्या बुनादी तळा पोंदल्यान उदक वाळटालें तें हांवें देखलें आनी जांचे सरशीन तें उदक वाळोवन पावलें ती सगळीं बाचाव जाली. वय एजेकियल प्रवादीक आंज बोडवो जेरुजालेमाच्या देवाळा लागीं व्हरता आनी ताका थंयसर एक झर वाळोवन येवची दाखयता. ती झर खंय तावन येताली? देवाळाच्या पोंदल्यान ती झर वाळोवन वेताली आनी ही झर इल्लो वेळ गेल्लेंत वाडोवन सायली. चड आनी चड वाडली आनी ती एक न्हंय जाली आनी ती न्हंय जावन आराब्बा दर्यांत वचोन पडली. आनी जेदवां ही न्हंय देवाळा तावन उदेंवन आयिल्ली ही न्हंय आराब्बा दर्यांत वचोन पडली, कालें जालें थंयसर आशिल्लें मिठा उदक कितें जालें? गोड जालें. थंयसर आशिल्लें दर्यांत कसलें उदक आसता? मिठाचें उदक न्हय गे. आमी दर्याक गेल्यार आमकां कळटा मिठाचें उदक. ही न्हंय थंयसर पावुल्लेंच दर्याचें उदक गोड जालें. मात्र न्हय खंयच्या सुवातेर ती न्हंय वाळोवन गेली थंयसर दोनीय देगेन कितें जालें? बरीं बरीं फुलां, फळांचीं झाडां, रूख वाडोवन सायले. मोगाशनो देव ताच्या देवाळा तावन आमकां कितें दिता? बेसांवां दिता, आशिर्वादां दिता. तसो मोग तो आमकां दिता. जें कितें आमच्या जिवनाक गरजेचें आसा तें सगळें देव आमकां ताच्या देवाळा तावन आमकां दिता. पूण गरजेची संगत कितें म्हळ्यार ती घेवंक आमी आयतीं आसावंगी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया. देव निरंतरी आमकां ताच्या बेसांवांनी भरता. तसो मोग आमकां दिता, बरेपण आमकां दिता, पातकांचें बॉक्सांनी आमकां दिता, सोडवणेची वाट आमकां दाखोवन दिता, सर्गराजाक आमी वसा जाय म्हणून अपेक्षिता. पूण आमी तें घेवंक तयार आसावंगी. आमची खाल जामना तें सगळें घेवंक आयतीं आसात गी. हें चड गरजेचें सवाल आज तुवें आनी हांवें आमकांच विचारूंक जाय, हेरांक न्हय. सवालपोटी आमी हेरांक विचारचें, तूं देवाची कृपा घेवंक तयार आसाय गी? तूं आसाय गी? तुका बरो जावंक जाय न्हय? देव आज म्हाका विचारता, म्हाका 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 हेरांक विचारूंक सुलाभ.
मोगाचे न्हू देवान आमकां रसतानाच ताच्याच सारक्या सो आनी सुरूपायसो जावन रचला. कशें ताणें आमकां रचला? ताच्याच सारक्यासो आनी सुरूपायसो तसोच आत्मो ताणें आमचे वयर घाला. कसलो आत्मो? देंवसाराचो आत्मो न्हय, वायटाचो आत्मो न्हय, नाकारी आत्मो न्हय, तसोच आत्मो ताणें आमचे थंय दिला. पूण कालें जाता आमी वाडोवन येता 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 आसतना हो देवाचो स्पिरीट आमी इल्लो 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 सांगता. आनी ह्या संवसाराच्या वस्तूंक आमी इतलें लोभ दोन रावता. नाकारी संगतीक आमी इतले लोभ दोन रावता. देवाच्या बेसांवांत हांवन आमी इतले पयस वेता. ताच्या मोगात हांवन आमी इतले पयस सरता. आखरेक आमचें अस्तित्व कसलें म्हणूनच आमकां समजना. आमचें अस्तित्व कसलें जावन आसा मोगाचें न्हू? आमी जावन आसा देवाची भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. आमी जावन आसा कोण? देवाची भुरगीं. खंयच्या टायमार देवान आमकां ताची दत्त भुरगीं जावन स्विकार केला? पवित्र स्थाना वेळार. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाचें न्हू? जेद्वा आमी बप्तिस्म घेतला ते दाळा आमी देवाची दत्त भुरगीं जावन देवान आमकां स्विकार केला. ताच्याच मोगाची भुरगीं जावन ताणें आमकां स्विकार केला. आनी त्या टायमार आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळना. पवित्र आत्मो आमकां कितें करता? सर्गींच्या सर्व बेसांवांनी आमकां भरता आनी ती बेसांवां आनीकी सडीत मापान उर्जीत करूंक आनी देवाच्या मोगांत रावंक, संवसारी संगतींत हांव पयस रावंक आमकां आपोवणें दिता. पूण आमी ते 7 देंवसार आसात. खंयचे ते 7 देंवसार? खंयचे ते 7 देंवसार? कळीत आसात की? खंयचे 7 देंवसार? कळीत ना गे? 7 देंवसार गोत्तुना न्ही. एक गर्व, दुसरें अबलेसपण या स्वार्थ, तिसरें मोटार्थपण या खावगीपण म्हणटात. खावचें लेक मीत नासतना खावचें खावचें खंय म्हणल्यार खावचें. सगळ्यांक आसा इल्ली संवय, म्हाकाय आसा. फेस्ताक थंय हांगा गेल्यार खावचें, धर्माचें म्हणल्यार चड खावचें. सगळ्यांक आसा इल्लेशें. आनी मोटार्थपण खावच्यान मात न्हय, उरल्या संगतींनी आसा. कशें? व्हडलें घर जाय. एक व्हडलें घर बांदल्यार हें पावना. आनी एक काच्याक व्हडलें रावल्यार आनी एक कडेन बांदी जाय. तें गेल्यार पावना. तें सिटींत एक 2 फ्लॅटां आसा जाय. सिटींत कोडयाळांत 2 फ्लॅटां तीं आसल्यार पावना. बेंगलोरांत एक फ्लॅट आसल्यार आनीक बरें. थंय तावन वचोंक आनी सुलाभ जाता. अमेरिका थंय हिंगा मोगाचें न्हू? हाका म्हणटात कितें? मोटार्थपण. कितलें आसल्यारय पावना. नॉट इनफ. वर्ल्ड इज नॉट इनफ. सगळो संवसार मेळ्ळ्यारय पावना. कामुकीपण. कामुकीपण. नाका जाल्लीं चिंतनांत वचतात.
पुरा सगळ्यां लागीं आसात म्हजे कडेन आसात भिये नाकात कळ्ळें नाका जाल्लीं चिंतना दोस्तात मागीर कळ्ळें आपणाचो स्वार्थ कसो म्हणी बागाय जाय आनी थोडे फावटी मनीस अशे जातात दाविदा बरी ताच्या सैनाधिपतीच्या बायलेकच ताणें कितें केलें कामुकीपणा वरवीं तसो सेनाधिपती झुजाक गेल्ले ते दळा दावीद घरा बसलो दाविदाचें काम आसलें कितें एक राय जावन ताणें सैनाकान घेवन लडायक वचचें जाल्लें तो वचोंक ना आळसाय एक बाली जावन तो घरा रावलो आळसाय एक बाली जावन घरा रावल्लो मनीस ताच्या सेनाधिपतीची बायल उदक काडटा आसतना पळयलें तें कामुकीपण सोडलें तिका आपोवन ताणें कितें केलें कामुकीपण थांबयलें मागीर तिका भुरगें जाताना आतां भियेलो आनी कालें करचें आतां सेनाधिपती फाटी येत जाल्यार बायल गुरवार आसा कालें करचें सेनाधिपतीकच ताणें जिवीशी मारलो पळया पथकां एका तावन आनेका कशें आमकां ओडटात सुरू ताचे लागीं आसली कितें आळसायक लागून लडायक वचोंक आशिल्लो दावीद घरा बसलो मनीस ताच्या टॅरसाक गेलो थंयसर ताणें पळयलें एक बायल मनीस बरें दिसता म्हण तिका आपोवंक धाडलें कामुकीपण ताच्या उपरांत आतां कालें करचें गोवाकच जिवशी मारले तिच्या खंय तावन खंय मनीस वेता पळय देखून मोगाचें न्हू हांवें सांगलें देव आमकां बरें करूंक आशिर्वाद आनी बरोवंक निरंतरी तयार आसा ताच्या देवळा तावन कितें येता बरेंपण मात येता आनी आमकां रस्त आसतनाय ताणें ताच्याच सारकेसो आनी सुरपासो जावन रचला पूण आमी आमच्या स्वार्थाक आनी ह्या 7 काले म्हणटात कितें म्हणटात ताका षड वैरिगळू म्हणटा हांव षड वैरिगळू म्हळ्यार ते देवसार आमचे वैरी आमकां नाश करच्याक तयार आसात ते देवसार भायर नात खंय आसात ज्या काळजांत आसात हांगात आसात भायर नात थंय भायर व्हरून कितले आगम्यान शेणायल्यार हांगा शेणाय जाय आगम्यान खंय शेणाय जाय मोगाचें न्हू काळजांत थंय आसात ते देवसार देखून आळसाय मोसोर क्रोध एंगर राग येता उठता बसतना राग येता हे पुरा देवसार आमकां देवाच्या मोगात हांव खंय व्हरतात पयस व्हरतात मोगाच्या न्हू आनी हर एकल्या लागीं आमी 7 म्हणटा आसतना थोड्या लागीं एक देवसार उणो आसता आनी एक देवसार सड आसता आनी एक देवसार आनीकय सड आसता आनी एक देवसार इल्लो उणो आसता पूण विविध रितींनी हे 7 देवसार हर एका मनशा लागीं आसात पूण आमचे प्रयत्न कितें जाय हे देवसार आमी इल्ले उणें करूंक प्रयत्न करी जाय कितें करी जाय ते देवसार आमच्या काळजा मनांत न्हू इल्ले आमी धांवडावंक प्रयत्न करी जाय कशें तें करचें तें गरजेचें हे देवसार आमकां निरंतरी कालें हाडटात आमकां गुणे अवकार करतात पातकांत आमकां संपडयतात देवाच्या मोगात हांव आमकां पयस व्हरतात आनी जेदू आमी देवाच्या मोगात हांव पयस वेता ते दाळा आमी एकामेकाचो मोग करूंक आमकां जायना कित्याक म्हळ्यार जेजून
आशिल्ले पुरा 10 उपादेश खाली 2 उपादेशांनी दिल्यात. कशें ते खंयचे ते? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या व्यक्तित्वान पयलें तुज्या देवाचो तूं मोग कर. आनी जसो तूं देवाचो मोग करताय तशें, आनी जसो देवाचो मोग करताय आनी तुजो मोग करताय तशें एकामेकाचोय मोग कर. आतां देवाचो मोग आमी करीत जाय आनी एकामेकाचो मोग आमी करीत जाय तर आमचे लागीं आसचे हे 7 देवसार आमी कितें करीत जाय? इल्ले इल्ले पयस करीत जाय. ताका जेजू आमकां 2 उपाय दिता. मस्त उपाय आसूंक पुरो, पूण जेजू आमकां 2 उपाय दिता. खंयचे ते 2 उपाय? पयले सुवातेर हरी एका दिसा जेजू संगी 1 घंटो भर मागण्यांत करसूचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हरी एका दिसा जेजू संगी इंटरनेटार आनी न्ही, इंटरनेटार मस्त जाण आमी कितलीं प्रोग्रामां पळयता म्हाकाच गुर्तू ना. सकाळीं सांजेर दनपारां ती म्हणणी ती आमकां इल्ली जाणवाय वाडयता तितलेंच. पूण चड गरजेचें खंयचें? हरी एका दिसा जेजू संगी 1 घंटो मागण्यांत आमी करची जाय. प्रेज द लॉर्ड. सगळो दीस करची जाय म्हणून सगळो दीस म्हळ्यार कशें? सकाळीं उठ्ठा आसतना एक 20 मिनटां घे, दनपारां 10 वरार च्या पियेल्या उपरांत एक 5 मिनटां घे, दनपारां जेवण जावन 8 पडच्या पयलें एक 10 मिनटां घे, सांजेर च्या पियेल्या उपरांत आनी एक 5 मिनटां घे, राती न्हिदोंक वेच्या पयलें 20 मिनटां म्हणटा आसतना कितलो वेळ जालो? 1 घंटो जालो. सकाळीं उठले एक क्षणा 20 मिनिट्स, च्या पियेल्या उपरांत 5 मिनटां 25, दनपारां जेवल्या उपरांत 5 मिनटां कितलीं जालीं? 30. सांजेर वॉकिंगा वेताना जेजू संगी एक 10 मिनटां कितलीं जालीं? 40. मागीर राती न्हिदोंक येच्या पयलें 20 मिनटां म्हणटा आसतना आमी जेजू संगी 1 घंटो करशिल्ले बरो जालो. कित्याक अशें हांवें सांगचें? मार्काचो वांजेल 9वो अध्याय 20 आनी 9 वळ. मार्काचो वांजेल 9वो अध्याय 20 आनी 9 वळ. हांगासर कितें घडटा? जेजू एक ल्हानशा भुरग्याक, देंवसार लागल्या भुरग्याक गूण करता. एक बापूय आपल्या ल्हानशा भुरग्याक शिसा लागीं आपण हाडटा, जेजूच्या शिसा लागीं आपण हाडटा. आनी तो शिसा लागीं आसता आसतना जेजू खंय गेल्लो? जेजू ताबोर पर्वतार मागणें करूंक गेल्लो. तेका शिसा सांगता. कोण ते? एक जण शीस पेद्रू, जुआंव आनी जाकोब हांचे सांगता. जेजू खंय गेल्लो? ताबोर पर्वतार मागणें करूंक गेल्लो. तो मागणें करता करता आसतना जेजू कितें जालो? रुपांतर जालो. सर्गींची पदवी ताणें आपल्या शिसांक थंयसर दाखयली. आनी ताच्या उपरांत जेजू रुपांतर जाल्लो जेजू आपल्या शिसा सांगी सकयल देंवोन येतालो. त्या दाळा एक बापूय आपल्या ल्हानशा भुरग्याक शिसा लागीं हाडन म्हज्या पुताक गूण कर म्हणलो. आनी शिसांनी पुरा ट्राय केलें ताका गूण करूंक, पूण तांच्यान जावना. त्या दाळा जेजू थंयसर पावलो. बापायन जेजू लागीं म्हळें, म्हज्या पुताक देंवसार लागला. थोडे फावटी हो देंवसार ताका खंय उडयता? उज्यान घालता, थोडे फावटी उदकान घालता, ताका मोराशें करता. ताका बाचाव कर म्हणून ताणें जेजू लागीं विनंती केली. जेजून कितें केलें? ताचो हात दवरून ताका तक्षणा चिरको गूण जालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताच्या उपरांत शिसांनी जेजू लागीं विचारलें,
कितें विचारलें तुवें त्या भुरग्याक गूण केलें आमी मस्त प्रयत्न केलें पूण आमचे वरवीं त्या भुरग्याक गूण करूंक जावना हाका कितें कारण म्हणून शिसांनी जेजू लागीं विचारलें ते दाळा जेजून म्हणलीं उतरां अशीं आसात जेजून तांकां सांगलें असलो देंवसार धांवडाय जैतर मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना काले म्हणलें जेजून असलो देंवसार धांवडाय जैतर मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना ते मागणे आमी इंटरनेटार केल्यार पावना टी व्ही मुखार बसून केल्यारय पावना जेजूच्या समोर अळे तो तरणाटो 38 वर्सां प्रायर पिडेन वळवळतालो तो ताच्या देवाक उलो मारन तासलो कोण ना 38 वर्सां प्राय पूण जेद्वा जेजू लागीं ताचो संबंद उपजालो ते दाळा तो कितें जालो गूण जालो भावार्थान आनी भरवशान ताणें जेजू समोर येवन म्हाका बरो जावंक जाय म्हळें ते दाळा तो मनीस कितें जालो बरो जालो उठ तुजे हांतून घे आनी चल म्हळें जेजून तशेंच मोगाचें न्हू जर तर आमी आमच्या जिवनांत कश्टा संकश्टार आसांव पिडे शिडेंत आसांव एकसूरपणांत आसांव निराशपणांत आसांव तर आमी कोणा लागीं वचा जाय भावार्थान आनी भरवशान जेजू लागीं वचा जाय कित्याक तो जावन आसा सर्गा संवसाराचो धनी ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना जें कितें आमी भरवशान आनी पातयेन मागता कालत्या आनी बळ्या काळजान मागता तें सगळें तो आमकां फावो करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी कोणा लागीं वचून 1 घंटो मागा जाय दीस पडटे कोणा लागीं जेजू लागीं ताच्या पांयां तळा पडून सांगा जाय सोम्या म्हज्या पोटांत दूख आसा गूण कर म्हज्या काळजांत मस्त पातकां आसात बक्षी खांद्यार म्हाका दूख आसा सोम्या म्हाका आपूण गूण कर जावंक बरो कोणाय की कॅन्सराची पिडा आसा जेजू समोर वचून आमी मागा जाय टी व्हीर माध्यमां मुखांत्र न्हय जेजूच्या समोर लागीं लागीं 1 घंटो देखून जेजून सांगलें असले देंवसार खंयचे देंवसार येस देंवसार येत गर्व आबलेस कामुकीपण आळसाय मोसोर क्रोध बोगसूंक जायना हे पुरा जावन आसात देंवसार हे देंवसार आमी धांवडाय जाय तर जेजू समोर आमी उण्यार उणें 1 घंटो दिसाक मागा जाय जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत मागतालो शिसा सांगाता तो मागोंक गेलो आनी जेजू एका पंथार वचून मागतालो आनी ताचे शीस हांगासर बसून मागताले आनी जेजू मागोवन इल्लोळ्यान पाटीक घेवन येता आसतना ताचे शीस न्हिदेर पडले वय की न्हय ते दाळा जेजून कितें म्हळें पेद्रू 1 घंटो म्हणी म्हजे सांगी जाग्यार रावंक तुमकां जायना गे कितें म्हळें जेजून 1 घंटो म्हणी म्हजे संगी जाग्यार रावंक तुमकां जायना गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीजस हालेलुया थँक यू जीजस मोगाचें न्हू कसलीय पिडा आसूं दी बेजाराय आसूं दी मानसीक एकसूरपण आसूं दी खंयची पिडा आसल्यार 1 घंटो भर आमी जेजू समोर दीस पडटे मागता तर जेजू आमकां आमचें काळीज इल्लें 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 नितळ करता निर्मळ करता पवित्र करता मोगाचें न्हू बाप्तिस्म मेळिल्ल्या हर एका क्रिस्तांवाक शांत जावचें आपोवणें देवान आमकां दिलां बाप्तिस्म मेळिल्ल्या हर एका व्यक्तीक कितें जावचें आपोवणें मेळ्ळां आयकोना गे बाप्तिस्म मेळिल्ल्या हर एका क्रिस्तांवाक शांत जावचें आपोवणें देवान आमकां
दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हर एकल्याक आमकां मोगाचो न्हू शांत जावचें आपोवणें दिलां. आनी तो मनीस 38 वर्सां 38 वर्सां प्रायर पिडेंत कश्टातालो. जेजून ताका आपण गूण केले आनी आकलेक कितें म्हळें आयकलां गे आमी. जेजून कितें म्हळें हळे आतां तूं बरो जालाय आनीक पाताक करिनाका ना तर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. जेजून ताका आपण गूण केलें. आपण ताका कितें केलें गूण केलें. गूण केल्या उपरांत तो कोण म्हणून ताका कळोवना त्या मनशाक. पूण जेदवां तो मनीस देवाळाक आयलो आनी थंयसर जेजू ताका भेटलो. जेजूस देवाळ. प्रेज द लॉर्ड. कोण देवाळ जेजूस देवाळ. देखून जेजून म्हळां हांव जावन आसां सत. हांव जावन आसां हांव जावन आसां सत जिवीत आनी वायट वाट. वायट न्हय वाट सत आनी जिवीत. आनी हांव जावन आसां जिवणपण. आनी जेजूस देवाळ. जेजू तावन वळटा कुरपेची जर. जर तर ती कुरपेची जर आमी घेता त्या दाळा पयल्या सुवातेर तो आमच्या भावार्थाची थाण बागयता. पयल्या सुवातेर आमच्या भावार्थाची थाण बागयता. भावार्थांत आमकां गूण करता. ताच्या उपरांत सगळें आमचें जिवनच बदलता. आमी रुपांतर जाता आनी जेजूच्या वाटेन ताच्या सत नितीच्या वाटेन आमकां मुखार वचूंक साध्य जाता. देखून जेजून त्या मनशाक सांगलें हाळे 38 वर्सां जावन तुका देवाची वळख नातिल्ली पूण आज तुका देवाची वळख लाभल्या. मात्र न्हय तुज्या कुडीन ती तुका भलायकी मेळ्ळ्या. वच आनी देवा घरकांती ते राव. म्हज्या वाटेन तूं चल. आनी मागीर म्हळें हाळे आतां तूं बरो जालाय आनीक पाताक करिनाका ना तर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडात. जर तर मोगाचें न्हू तुका आनी म्हाका बरेंपण जाय जय. संतोश जाय जय. दादोसकाय जाय जय. जिवनांत तृप्ती जाय जय. जिवन कशें म्हणलें आमी समजून घे जाय तर आमी कोणाचो पाटलाव करी जाय. कोणाचो जेजूचो. मोगाचें न्हू जेजूचो. कित्याक तो जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. मात्र न्हय तोच जावन आसा देवाळ. हें देवाळ तुमी मोडा आनी 3 दिसांनी हांव तें उबारतलो म्हणून जेजून सांगलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. देखून मोगाचें न्हू आमी जेजू आमच्या जिवनाचे सर्वस्व जावन स्विकार करी जाय. ते दाडा आमकां जें कितें आमी आशेता तें सगळें जेजू आमकां फावो करता. सोदा तुमी पयलें कितें सर्गींचें राज आनी सगळें तुमकां मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी दोस्त जेजू म्हणटा जुवांचो वांजेल 10 अध्याय 10वी वळ. हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन वमतोच्या मापान
जिवीत दिवंक तर मोगाचे न्हू ह्यो दोन संगती आमी उडास दवरचे हांवें एक संगत मात सांगली 1 घंटो जेजू सांगी हर एका दिसा मागण्यांत करसूंचें आनी मागण्यांत करशीत आसतना जें कितें आमच्या खालच्या मनांत आसा आमचे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा पातकां सगळीं कोणा लागीं आमी सांगा जाय जेजू लागीं आमी सांगा जाय त्या दाडा जेजू आमकां आपण गूण करता नितळ करता पवित्र करता आनी ताच्या वाटेन वचोंक आमकां अवकाश करून दिता मात्र न्ही दुसरो विशय जर तर आमकां शांत जाय भाग्यवान जाय पवित्र जाय पवित्र पुस्तक वाची जाय वाचल्यार पावना नियाळ करी जाय नियाळ केल्यारय पावना बायबलाक विधेय जावन जिये जाय बायबल वाची जाय वाचल्यार पावना ताचे वयर नियाळ करी जाय नियाळ केल्यारय पावना बायबलाक विधेय जावन जिये जाय रीड द वर्ड ऑफ गॉड रिफ्लेक्ट ऑन इट and obey the word of God. Obey, obedience. कशें ओबे जावचें बायबल म्हणटा सोरी नाका म्हळ्यार आमी सोरूंक नजो फोर्साक्स सांगनाका म्हणून बायबल म्हणटा तर आमी फोर्साक्स सांगो नजो तुका दुख येयल्ल्यां पासत माग म्हणटा बायबल तर आमी हेरां पासत कोण आमकां दुखयता आमकां कश्टान घालता तांचे पासत आमी मागा जाय सगळ्यांक बक्षी म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त खुर्सार तो मरता आसतना ताणें कितें म्हळें बापा तांकां बक्षी म्हळें तर आमकां कोण दुखयता कश्टांक वळख करता तशेल्ल्यां पासत आमी मागा जाय मात न्ही सर्वांक आमी बक्षी जाय मोगाच्यानो जर तर आमी ह्या वाटेन चलता तर आमी जेजू बरी जाता प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया हालेलुया आनी मोगाच्यानो दोन संगती आनी की गरजेच्यो आसात जर तर आमकां जेजून दिल्लें जिवन तें आनी की उर्जीत करी जाय तर पवित्र एवकारिस्तांत आमी भाग घेवंक प्रयत्न करी जाय पवित्र एवकारिस्तांत मस्त जापां करतात आमच्या काळजा मनांत आयिल्लो जेजू आमचें जिवन परिवर्तन करता आनी बरी भलायकी आमकां हाडून येता पयल्या सुवातेर भावार्थाची भलायकी ताच्या उपरांत सगळ्या कुडीची भलायकी जेजू आमकां हाडून येता आनी दुसऱ्या सुवातेर खुमसाराक वेचें जाता तितल्या मापान खुमसाराक वेचें खुमसारांत वचून जर तर आमी आमची सर पातकां उसारता त्या दाळा देव आमची पाटली जिणी संपूर्ण तरान बक्षिता मात न्ही पाटली जिणी विसारता आनी आमकां नवें जिवीत फावो करता आनी एक पटी आमकां नवें जिवीत मेळ्ळ्यार जशें जेजून त्या मनशाक सांगलें हळे आतां तूं बरो जालाय खुमसाराच्या सक्रामेंता वरवीं हळे तूं आतां बरो जालाय आनीक पाताक करिनाका ना तर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडात तशें म्हणटा आसतना मोगाच्यानो आमी पाताक करिना म्हूण सांगूंक जायना आमी मनशापणाचे परत्यान आमी पडटा जाल्यार ऊट आजे आनी परत्यान आमी खुमसाराक वचा जाय आनी देवा लागीं म्हणा जाय देवा म्हजीं पातकां बक्षी मात्र न्ही म्हाका तुजी खुरपा दी खाकूत दी असलें पाताक परत्यान करिनासतना रावोंक म्हाका तुजी ससाय दी त्या दाळा देव आमचें मागणें आयकता ससाय दिता देखून मोगाच्यानो ह्यो 3-4 संगती आमी मतीन दवरया पयल्या सुवातेर 1 घंटो जेजू संगी मागण्यांत करसूंचो बायबल वाचचो नियाळ करचो आनी ताका विधेय जावचें मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावचें आनी जाता तितल्या मापान खुमसारा वेचें त्या दाळा आमी सडीत मापान स्पिरिच्युअल संगतींनी कोंकणीन कितें म्हणटात स्पिरिच्युअल संगती दैवीक पवित्र संगतींनी दैवीक संगतींनी
पवित्र यत्नाच्या देण्यानी आमी वाडता आनी आमी जेजू बरी जाता आनी एक दीस देव आमकां बरें शांत करतलो हेंच आमी मागया आमेन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतडी नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळी गे मागता तुजी लागीं की निर्भागी उपकार साबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता आज जीवन आमचें उंड्या वयना सगळे बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतडी. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सोवें ते सावा सोवें सर पुदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सरस्वर मानून घेव. बापा, तुज्या हातांतली घेतलेली देणी हो गोवांचो उंडो आनी हो दाका वायन आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितांत आमकां तुज्या रस्नांक तूं सांडिनाय, पूण तुज्या आदारान सांबाळटाय म्हणून ही देणी साक्षी गवाय दितात आनी त्याच बराबर अविनाशी जिविताचे खाण पिवाण जातस हो तांचो फळ आमकां सदां पूण भोव करून ह्या पवित्र काळार मेळासो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडन दितना अवगुणाचो तूं बोळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्गीचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी ही स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवाक. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय.
सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कसमरण ससूंक वेच्या आदी जेजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस जेजून आपल्या पवित्र हातांनी काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नवे आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरावतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जीवन जाला. जीवन जाला. जेजू नव्याने तोलो. जेजू जीवन जाला. जीवन जाला. जीवन जाला. जेजू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल सल्डाना आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्तां सांगाता तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मुरी देवाची मेळ संगती सांजूज दिसो पोती सांजूद भगवंत धर्मदूत आनी सहकाळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाचे न्हू परत आमच्यो सर वैयक्तीक गरजो, कुटुंबाच्यो गरजो, सगळ्या मनशाकुळाच्यो गरजो देवा समोर दवर न्हू. जेजूनच शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां हाताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वयचेंतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलीं, विज्ञान वारांतलीं, पिडेशिडेंतलीं, एकसुरपणांतलीं आनी निरासपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. कित्याक रसवडटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशवर्माने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय
ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. मग असो गुर्तू जावन इल्लो इल्लो आसो दिवन एकामेकाक शांती पाठवया. स्पिरीट दिव. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे वतीरूंची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. काळीस मोशी सुमिया गायता तुझी महिमा. मोडात रे गाव राखता तुझ्या येण्या. काळीस मोची सुमिया गायता तुझी महिमा. उक्ती दुरुंदा दुर्बोळे पीडा येण्या तुझ्या ताया. तरी सोमिया आय म्हजो ताळो. दी सदां काल तूं म्हाका दैवीक आदार तुजो. तरी सोमिया आय म्हजो ताळो. दी सदां काल तूं म्हाका दैवीक आदार तुजो. तरी सोमिया आय म्हजो ताळो. दी सदां काल तूं म्हाका दैवीक आदार तुजो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या गुटा वरवीं आमची काळजां दायन तूं नितळ आनी नवी कर. आनी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत जिवीत आनी घटाय भरपूर मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तायकन बसा. मगाळ भाव भयणीनो, सांजो ते पुणस्थळाक तुमकां समेस्तक हांव स्वागत मागता. मंगळारा सकाळीं 8 वरार मेस नव्यान आनी सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. उपरांत 10:30 वरार मेस नव्यान आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसतलें. येवच्या मंगळारा दीस युवाजनांच्या फुडारा पसत विशेष करून आमी मागतले. हांव स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू तुमी घेवं येता. सीडी गरजेक पडच्यो बूक कॅथोलीक पंचांग स्टॉलान आसात. पेन ड्रायव्ह, तशें मिक्स्ड कोंकणी, हिंदी, इंग्लीश आत्मीय रिती डिवोशनल सॉंग्स कांतारां तुमकां स्टॉलांत विकरापाक मेळटात. तुमी घेवं येता. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखीक, प्रत्येक जावन गॅस्ट्रीक, भुरग्यां पिडेक संबंदी वखदां अपेसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसा तशेंच ते सवा अपेसान तुमी दियात. कावन्सिलींग आनी तुमच्या समस्यांक सूख मार्गदर्शन तुमकां मेळटा. तुमी वेळ करन वा फोन करन फादर मेल्विनाक फोन करन कावन्सिलिंगाचो वेळ पळोवन तुमी कावन्सिलिंगाक वेचें. आज फादर हांगासर नांत. पूर्णशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तें तुमी आमच्या ऑफिसांत दिवचें.
मंगळाराच्या तशेंच जेवणाक स्पॉन्सर्स वा प्रयोजक जावन तुमी आमकां जावंक आपण दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशीचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साद जाता. तुमच्या घरांनी जल्मदीस जुबले तशेंच कुमगारां तसली बरीं खरीं आसतना ह्या पुणतळाचो तुमी उगडास करा. त्या लेखाक जेवणाक तुमी आदार दिया. सर्व भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं. आरोग्य केंद्रांतावन कॅमेरांतावन मिनी हॉलांत आतां BP शुगर तशेंच हेर तुमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मेडिकल गरजां खातीर थंयसर हांगा तपासणी करूंक आयल्यांत तुमी ताचो फायदो जोडचो. आज जेवणाक दान जावन दिलां वॉल्टर डिसोजा ल्हान फुलवाडो, नॅन्सी पेरेरा पवित्र काळजावाडो प्रत्येक जावन पोत ग्लेन पेरेराच्या जल्मदिसाक वर्ण दान जावन ताणें दिलां. ताच्या इराद्या खातीर प्रत्येक जावन ग्लेन पेरेराच्या इराद्या खातीर आमी प्रत्येक जावन मागया आनी ताका ताच्या बरेपणा खातीर जे कितें तो आशेता मागता सगळां ताच्या खातीर आमी मागया. तशेंच प्रियांका मास्केरनास्के निगोळी जेवणाक दान जावन दिलां. तशेंच तिया वेनोरा डिसोजा पेर्मानोर हांगासर कोणी आसा जाल्यार तांणी मुखार येवचें. मानाची वात तुमी घेवची. पद मरविनानी इबात दीजिए. तशेंच आज जेवण तयार करतात अपूर्व रुचीचें जेवण पवित्र काळजावाडो तांच्या सर वाड्याकारां खातीर आनी आज ते मिनात करतात तांचे खातीर तांच्या सर उदारपणा खातीर आमी पवित्र काळजा वाड्याकारां खातीर प्रत्येक जावन आतां आमी मागया. आतां सकडी आमी देमी घालून नव्यानांत वांटो घेवया. पात्रोन साजुता देवा आमची पासत विनती कर. पात्रोन साजुता देवा आमचे पासत विनती कर. पात्रोन साजुता देवा आमचे पासत विनती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. बाबा भयणीनो स्वर्गीय समसमोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेवन जुता देव सरकारा सांज जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासून विनंती करता. सांज जुता देव आनी हेर सांत भक्त प्रतीक जावन मोरया आमचे सर्गींची मायांच्या मजतीन जेजू आमचे एक मात्र मध्यस्थ मरीपात आमी आतां सांगता मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्म जोता देवा आसलेल्या प्रत्येक इश्टका दिसो आमी उगडास करता. बगेवन ताका देवाच्या मुवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबां थंय तुवें दाखोवच्या परबीन मोगा खातीर आमी तुका दिन वचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिदान मेळयता. ह्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर उगडाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवता. जेजू आमच्या पवर्त उद्देशीन तूं आतां करूस आमचे मदें आसाय म्हणून आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ती देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जुता देवाच्या विनवणे तुजे मरी पादुपारचे गोश्जो आनी आत्रे तुजे दैवे कुशा प्रमाणे तूं चारी करतलोय म्हणून आमी बरवसता. हे जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पाथयणी आमी तुजे देन दवरता. तुका जा महिमा मान आनी वगडा सदां सर्वदा आमेन. सांजो दुता देवाक मागणे. ह्या संवसारीन जेजू सोयरो आनी धर्मदोतो जावन आसलेल्या बगेवन जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे स्वयमे. जेजू सोडवंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय. ताच्या सोडवणीची स्वता तुवें पयस लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरो तुवें रक्त साक्षी मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय. आनी एशिया संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इस्तकांचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणीन सांपण निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं खेरीत शारुती जावन आसाय. तुज्या मजतीचे बरोवचो ही म्हजी गजाण हांव तुज्या पुणशेताक पातयणेन आयलां. दयेकन बसया. सबार आनी तांची मागणी इरादे हांगासर पेटयल्यांत ह्या पुणशेताक आयल्यांक रित्या हातांनी देवा बापान फाटीं तांकां धाडोवना. जायत्या वर्सां जावन हांगासर भक्तिकां यात्रिकां ह्या पुंतळाक येतात. तांचें थंय बरेंपण जालां. हांगा तावन मात्र न्ही परगांवी लोकां तावन ह्या घडये
ह्या यूट्यूबार मिसाचें बलिदान ती पळयता तांकां हांगासर येवंक जायना पूण तांचो बोवार्थ आनी तांच्या भरवशान पातयणेन ती हांगासर तांची मागणी दिल्यांत आसता आमी आमच्या भावा भयणी खातीर मागया आनी आमचे खातीरय मागण्यांत समेस्ता खातीर आमचो उगडास आमी काडया. 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक मागतात. 8 जाणांक एग्जामांत बरें कन्न बरोवंक उरपा मेळचे खातीर. 13 जाणांक तांच्या पांयाची गंडी दोगूण जावचे खातीर. 30 आनी 4 जाणांक प्रत्येक तेसाव बसोत मागता. एका स्त्रियेचें मन परिवर्तन जावचें बसोत. 13 जाणांक राग हट आनी जिद्द तांचे तावन पयस जावंक. 4 जाणांनी काणगेलें रीण तें बेगीनच फारीक करूंक कृपा मेळचें बसोत. एकल्याक 2 कुटुंबां एक जावन सांगाता येवचें बसोत. 20 आनी 2 जाणांक बरी भलायकी फोव जावंक. 9 जाणांक BP शुगर नॉर्मल जावंक. 7 जाणांनी आमाल पियेवण्यातावन अलग रावंक. 10 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान आनी माया मोग रास करूंक. 12 जाणांक परगांवांत बरें काम तांकां मेळोवंक. 7 जाणांक भुरग्यांचें देणें फोव जावंक. 13 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फोव जावंक. एकल्यान हातीन धरलें काम तें वेळान बऱ्यान पंथाक पावोवंक. एकल्याक आस्थमा पिडा ती संपूर्ण रितीन गूण जावंक. 14 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी जाणवाई मेळोवंक. 4 जाणांक मानसीक पिडेतावन तांकां सुटका मेळोवंक. 6 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडेतावन तांकां सुटका मेळोवंक. एकल्याक माट मंत्रांतावन ताणें पयस रावन एका देवाचेर पातयणी दवरूंक. 6 जाणांनी तांच्या सर वायट सोयांतावन पयस रावन बरें जिवीत जियोंक. 2 जाणांक शिरांची पिडा आसा ती बेगीनच संपूर्ण रितीन गूण जावन समाधान शांती तांकां मेळोवंक. 13 जाणांचे कोर्ट केसी ते बेगीनच इत्यात जावंक. एकल्याच्या पुताक आज इंटरव्यू आसा ती इंटरव्यू बऱ्यान जावंक आनी एकल्याच्या भुरग्यान सुडाळ रितीन उलोवंक ताका फोव जावंक. तशेंच एका कुटुंबांत शांती समाधान राज जावंक आनी एकल्यान मागल्लें आशिल्लें देवान ताका बेगीनच फोव करूंक. आनी एका कुटुंबांत विविध रितीन ती वळवळतात मानसीक रितीन वळवळतात. कुटुंबा मदें समाधान ना शांती ना आवय बापाय मदें भावां भयणी मदें कुटुंबादारा मदें लल्लान खरणा खातीर चिल्लर खरणा खातीर झगडी आसा ती झगडी प्रत्येक जावन इत्यात जावन कुटुंबाच्या स्थानांनी सांगाता येवचे खातीर मागतात. मोगाळ भावां भयणीनो ह्या कुटुंबा खातीर भावां भयणी खातीर आमी मागता आसतना आमचोय परत आमी उगडास काडया. सर आमी दिमी घालया आमचे दोळे धांपया आमचे दोनी हात वयर उबारून सांगाता आमी मागया सांगाता म्हणया. अर्गां तुका समया जेजो वगळाप तुका समया जेजो आराधन तुका समया जेजो स्तुती तुका समया जेजो वडा तळार म्हणया. हालेलुया 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 जेजो सर्व गडांतल्यान वरांतल्या पिड्याचे तूं आमकां आमच्या भावा भयणी दिली मागणी तूं आयक. कशें ते भावातान मागता आनी मागलें आयक आमी पयणार आसतना कराव. सर्व वायटांतल्यान वरांतल्या पिड्याशिड्यांतले आमकां गाडी दुखेंतले मानसीक वतडांतले तूं आमकां निवार. आमच्या कुटुंबांनी समाधान रास कर आनी सदांच आमचे संगता ऋतू राव सर आगमनान राखून वर. हांगासा जमलेली या बलिदानांत मिसाच्या बलिदानांत नोवेनांत आराधनांत वांटो घेवच्या पयसतान आयिल्ल्या विविध भुरग्याचे तावन हांगासर आयिल्ल्या सर आमच्या भावा भयणीची मागणी तूं आयकून घे. तांच्या आदाराक घे तांच्या कुमकेक घे जे कितें मागता तांकां समेस्तान तो फोव कर. हालेलुया 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 हालेलुया. नव्याची मागणी मंद आसया. म्हज्या मतीर काळोख हाडन म्हजो बोवार तंडलांक पेसडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तुज्या पोसली पदवेन पयस तोंडाय. हे वत्या संता म्हज्या काळजाच्या गुणां येतान हांव तुका उलो मारता. आशा संगलेल्यांक बरोस दिवचें केरी तेणें तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाचे कोटसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा तेकी तूं म्हाका मोगान आदार सून सुदासून व्हर. हांवें व्हडा पतयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका तूं जोडली. अशें आमच्या समया जेजूचें महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अधिकांनी आदी परगटलेलें जावं. आमेन. भाग्यवंत जोता देवाक उलय कश्ट अडचणीन आनी निराशेन आसलेल्यांक जेजू मुखार बळ अदीक शरती जावन आसच्या भाग्यवंत जोता देवा आमा पासून जिसू लागीं विनंती कर. आमच्या बाप साहेबां बिस्प साहेबां आनी हेर फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आमा पासून जिसू लागीं विनंती कर. संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची शुभवत समेत मनशां पावोंक जेजून आपल्या शेतांत वावरड्यांक धडचे खातीर आमा पासून जिसू लागीं विनंती कर. जेजू बऱ्या गवळ्यां समेत लोकांक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन
खऱ्या प्राचित्ताक आनी शांती समाधान हाडचे खातीर आम्हापासून दिसू लागी विनंती कर भाग्यवंत कुटुंबांची येयल्या सोमयाचे जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हापासून दिसू लागी विनंती कर सरिल्या समेस्त बवार्थ्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचे जेजून सासणेक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हापासून दिसू लागी विनंती आमी समेस्तान जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्यांचेर संवसाराच्या बुलवण्यांचेर कुडेच्या अक्रम ओडण्याचेर जैत वरच्याक आम्हापासून दिसू लागी विनंती कर प्रार्थया महिमेव धर्मता आनी रक्त साक्षा बघेवन दुजोता देवा तुवें जेजू सोमोग जायत्यांक म्हटलाय तो सोमोग आमच्या काळजांनी तूं सोडय पातकाच्या निस्वार्थाच्यो वाटो सांडोन माया मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी कश्टां अडकळी मध्ये निराश आनी बेजारायेंत तुजे खुमोक आमकां सदांच मेळोनी अशी ह्या जिणेच्या पैणान शाबितायेन समखोन सर्गी देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या निरंतरी आराधन करूंक आमी पावाशंकर क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन मगाळ भावा भयणीनो जायते उपकार आमच्या पात्रोन संता मरी पात आमी मागल्लें बरोवशान आनी पात्यानीन आमी मागल्लें देवा बापान आमकां फोव केला आमची भावा भयणी तांकां मेळिल्ल्या स्वरूपकारां खातीर अर्गां दिता आसतना आमकां आमच्या जिवितांत बरें म्हणल्या सर त्या सवां खातीर बऱ्यापणा खातीर आमी देवा बापाक अर्गां दिवया 4 जाणांक बरी भलायकी तांकां फोव केल्ल्याक 2 जाणांक परगांवाक वेची विजा तांकां फोव केल्ल्याक एकल्याक कॅनडा वेचें प्रोसेसींग तें बऱ्यान जाल्ल्याक एकल्याक OET एग्जामांत पास जाल्ल्याक 8 जाणांनी मागलो उपकार तांकां फोव जाल्ल्याक 6 जाणांक बरें काम फोव जाल्ल्याक एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट तो नॉर्मल आयिल्ल्याक तशेंच एका कुटुंबांत शांती समाधान रास जाल्ल्याक आनी एका कुटुंबांनी हातीन धरलें खाम तें बेगीनच पंथाक पावल्या खातीर तशेंच एका कुटुंबांनी मागल्लें आशिल्लें देवा बापान तांकां फावो केलां शांती समाधान तांकां दिलां आनी बरी भलायकी तांकां दिल्या देखून ती अर्गां दिता आसतना आमकांय मेळिल्ल्या उपकार खातीर परत आमचे दोळे धांपया आमचे दोनी हात वयर उबारी आनी सांगाता म्हणया म्हणजे सांगाता म्हणा अर्गां तुका समया जेजू वगडाप तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू स्तुती तुका समया जेजू महिमा तुका समया जेजू वंदन तुका समया जेजू अर्गां आनी आराधन तुका समया जेजू अर्गां आनी वगडाप तुका समया जेजू सांगाता म्हणया हालेलुया 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 अर्गां तुका समया जेजू वगडाप तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू स्तुती तुका समया जेजू आमी मागल्या आशिल्लें तुवें आमकां दिल्या खातीर चर वायटांतल्यान वरांतल्या पिड्याशिल्ल्यान तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर तुमकां अर्गां दिता जेजू तूं आमचो राखणो आमी मागले तूं आमकां दिताय आमकां तूं बरें करताय बरें आमकां दिताय तशेंच हांगासर सबार यात्रिकां येता तांची पिडा तूं कोण करताय सबार वर्सां जावन यात्रिकां भक्तीक हांगासर मागता आनी मागले तुमकां मेळ्ळा अर्गां तुका समया जेजू वगडाप तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू सर्गींचे बापा जेजू क्रिस्त थंय आमकां नव्यान जनीत करो नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्याक बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां सर्गींचे बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळिल्ल्याक बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता बापा ह्या नव्याच्या कुटुंबां बगेवन तूं देवाच्या मजतीन तुवें दळूस केल्ल्या आनी मुखार करूंक खुश वेल्ल्या उपकारां बसोत बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या ती पातयेल्यांक सुखान आसतना कुमो केल्ल्याक आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या देवीक मोगान आमकां पातकातावन सुटका दिल्ल्याक दुबा वेळी मतीक उजवाड दिल्या गंती दुखीनी आमकां बुजवण दिल्ल्याक बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुजे एकल्या जनीत पुता जेजूचे नामी तुवें देवन सरांक तरतरयल्याक बिजोड काळजाच्यांक पवित्र आत्म्यान दिवच्या घटयेन भरलेल्याक बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता या पुंतळा साधूच्या भक्तिकांची मागणी आयकून तांची बेजाराय तुवें पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता या बगेन जाग्यार सांजू दमखान जायती आजापां तुवें केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता सांजूच्या मजतीन या पुंतळार सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता सांजू दमखांत आमी मागलें सो तुज्या खुशे प्रमाणे वेळा काळा तेकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता आमची सर मागणी आमचे इरादे सोमे जेजूच्या पांयां आमी समर्पण देवया जेजूचे केल्या मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोष्ट स्विकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार मगाळ भावा भयणीन आमच्या पिडेस्त भावा भयणी बसो देवा लागीं आमी आतां विश्वासान मागया
सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेसल आमच्या भावा भयणीचे कश्ट टाळू कर आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेन सेवा करच्या समर्पित जाल्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पावो आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पथकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुज्या मणीर आनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती बरी भलायकी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयकमचे प्रार्थने सर्गेच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भावा भयणीची सर ते समाजारी कर सांजुताच्या भक्तिकाच्या जिणये तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयकमचे प्रार्थने सर्गेच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरल्यांची ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयतर ती सर ते समा तू जारी कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने मंगळा बापा गांवांत शेपर गांवांत पावो ते काम नासतना कश्टोवच्या स तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फोव करन तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने दयाळा बापा पावो ती जिणी संगातीन संगाती मेळनासतना कश्टोवच्या सर आमच्या भावा भयणीचेर तुजी दया दाखय तांकां बरी जिणी संगाती मेळोन बरें कुटुंबा जिवीत जियोवचें देणें तांकां फोव कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्यांची देणें आशिल्ल्या सर खाजारी जोड्यांची तूं बिरमत पाव तांच्या खाजारी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्यांचें देणें तांकां फोव करन तांचो संतोष सोडय म्हणून आमी मागता आयकमचे प्रार्थने मरिये पिडेसाचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमान रणये काकुलचे मये नमनाच्या जिवा अमृतनी भरोशा आमी तुका उलो मारता आमी बरें जिवीची बळकां तुका कोणाक नासता अस्कार उस्कार सुद्दां आमी तुका आरोधन करता ते आमची केद तुजी काकुळची दोळे आमचे उरपती आनी ह्या पतीच्या उपरांत सारकेंचें ती पॉळ जेजू आमकां दाखय हे दोळे मुगळ तुला बियांकुवारी मुरये पिडेस्तां बसत मागणे महिमा तुका सरपतीत राद्या बापा कित्याक तुवें तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुडवण दिवच्याक तुवें नडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशासाई भोग घेवचें तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें खुश वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक तुवें गूण करताय प्रार्थोया दयाळा बापा आत्म्याच्या संकश्टाने निमतीच्या कुडीच्या पिडेने कुश्टोवच्या तुज्या साकरा आनी साकरणेचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रचल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीच कर अशें पातकांनी नितळ जावन पिडे शिड्यांतले गूण जावन बेगीन तांणी भलायकी जोडच्या क्रिस्तांच्या समया वरवीं सोमयाचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्प तुमचे सोवें आसो तुमचे सोबे आसो दयाळा सोमया बाबा तुज्या बुजवणदारा तुजे मीत बी नातलेले दयाळे आमी मागता पिडे शिड्यान कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण पडवे सदांच शांती समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून इमाना बदी पयस करून एकामेका काळजातून बगसून जियोवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टां वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदां तांचे सांगातार राव तांचे आदली भलायकी तांकां मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमीन. सर्वेस्पर देव बाप आमकां आशिर्वाद दिवं आमच्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोव तो तुमकां मायपासान आनी खाकुळटीन वागोव दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे सांगता आसा तो तुमचे सवें रावून तुमचें संरक्षण करून तुमकां मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं आमेन. देवा पवित्रत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी आमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन. आनी सर पदवेदार देव देवाचो
बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदांच आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओडुकार. तुझो मोग करता सोमिया तुका दिता दनिया. तुझो मोग करता तुका दिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझो मोग करता तुका दिता तुझो सोमी म्हूण मानून घेता. मोज्या सोमिया मोज्या देवा मोज्या सोमिया मोज्या देवा मोज्या सोमिया मोज्या देवा मोज्या सोमिया मोज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पराक आमी आराधन करया मोगाच्या न्हू. सर्ग संवसाराचो धनी तरी जेजू ह्या ल्हानशा उंड्या रुपा खाल आमचे समोर हजर आसा. आमची सोडवण करच्याक तो ह्या संवसारी आयिल्लो. स्वर्गराजाची दारां उक्तीं करून दिवच्याक आनी बापा चर्चिनवेची वाट दाखोवच्याक तो ह्या संवसारी आयिल्लो. आनी तो जेजू तुका आनी म्हाका आज म्हणटा, येया तुमी म्हजे सर्सीन सर वजन ववयतल्यानो कश्टांतल्यानो बरोवन वमतोच्या मापान हांव तुमकां जिवीत दितां. संतोशान तुमी जियेया, म्हाका तुमच्या काळजान घेया आनी तुमचे सर आशा संपूर्ण जातली. आराधन हांव करता सोमिया सरपोडून वंदिता दुनिया. आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सरपोडून मोगाचें आमचे मस्तक बगावन जेजूक आमी आराधन करया, ताची स्तुती आमी गावया. मोजा सोमिया मोजा देवा आमचो सोडवणदार मोजा सोमिया मोजा देवा वडतळ्यान मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. ताका आमी हर गाणी ओगलाप दिवया. मोगाचें न्हू आमी मागलें सगळें तो दिता. आज तुका म्हजें हांव कितें जाय म्हूण तो आमचे लागीं विचारता. आमच्या काळजा मनांत कितें आमी घेवन हांगासर आयले हांव जावंक पुरो आमी पातकान संपडले हांव वायट संवयांत आमी संपडले हांव. आमकां सुटका जाय, सोडवण जाय,
आमकां लिबरेशन जाय तें सगळें जेजू आमकां फावो करता. ताणें केल्ल्या सर बरेपणा पासत आमी ताका निरंतर अर्गां दिवंक फावो. ताणें केल्ल्या सर बरेपणा संवसारांतल्या सर पुस्तकांनी बरयल्यारय तें पुस्तक तें मेजूंक शकचे नात, तितली वर्ती ताची महिमा जावन आसा. आज सकाळीं आमी उठोन हांगासर आयले, हांव साबार जाण खालच्या राती न्हिदोंक गेल्ले, उठोवनात. पूण देवान आमकां जिवीत म्हणलें देणें दिलां, भावार्थ दिला, भरोसो दिला, मोग दिला, बक्षाणें दिलां. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 1 अध्याय 3 वळतावन आमी मागता देवान दिल्ल्या सर बरेपणा पासत आमी कितलें ताका अर्गां दिल्यारय पावचें ना. ताका आमी नमान करया, अर्गां दिवया, स्तुती करया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता दुनिया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता दुनिया. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. वय सोम्या तूं म्हजो सोमी जावन आसा. मोजा सोमिया, मोजा देवा, मोजा देवा, मोजा सोमिया, मोजा सोम्या, मोजा देवा, मोजा देवा, मोजा सोमिया, मोजा देवा, मोजा सोमिया, मोजा देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. तो बारून हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बक्षीस आमी आमची सर पातकां, हालेलुया, बक्षीस आमी आमची सर पातकां, आमचे सुखी, आमचे उणेपण, आमचो स्वार्थ. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गानी ओगला तुका सोम्या, नामान तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया, ला 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 ला, हालेलुया, हालेलुया. हाला 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 हाला. निर्गमन पुस्तक मोगचनो. हांवें इजिप्तांत कितें केलें आनी तुमकां कशें गरुडाच्या पाखाट्या वयर बसोवन म्हजेशी हाडलें म्हणून तुमकांच तुमच्याच दोळ्यांनी तुमी देखलां. वय मोगाच्यानो, इस्रायल परजेक देवान निरंतरी एका गरुडा बरी तांचें संरक्षण केलें. इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें ताणें तांकां भायर हाडलें आनी भायसरल्या गांवाक ती वेता आसतना जें कितें गरजेचें आसा सगळें ताणें तांकां फावो करून दिलें. मान्ना दिवन, कडपातावन उदक दिवन तांकां ताणें ददोशी केलें. आनी तसो सोमी आज आमकांय ताच्या वेंगेंत आपोवन म्हणटा, जें कितें तुमकां गरजेचें आसा तें सगळें हांव फावो करतां. तुमकां बक्षाणें जाय, नवें जिवीत तुमकां जाय, जेजूच्या वाटेन तुमकां चलोवंक जाय, तें सगळें हांव तुमकां फावो करतां. तो म्हणटा, देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर लोकां मदें म्हजी आस्त जातेल्यात. जेजू तुका आनी म्हाका ताची आस्त जावन घेता, ताची भुरगीं जावन घेता आनी सर वायटा वेगळांतलें तो आमकां निवारता. कित्याक तो म्हणटा, सगळी पृथ्वी म्हजीच जावन आसा. तुमी म्हाका एक याजकांचें राज्य
आनी पवित्र राष्ट्र तुमी जातयल्यात. मग अशें न्हू आमी देवान विंचलेले याजक जावन आसांव, आमी ताचें पवित्र राष्ट्र जावन आसांव. त्या देवाक आमी कितलें अर्गां दिल्यारय पावना. देखून आमी निरंतरी ताची स्तुती करून गावया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, वैभव तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाचनो जेजू बोक्सान्याचो सागोर जावन आसा. लुकाचो वांजेल 15वो अध्याय हांगासर आमी 3 वपारी वाचता. सुकोवन गेल्ल्या बोकड्याची वपार, भायर पडिल्ल्या नाण्याची वपार, तशेंच वेचीक पुताची वपार. लुकाचो वांजेल 15वो अध्याय. हांगासर देव आमकां सांगता तो जावन आसा खाकुलतीन भरलोलो देव. जेदू आमी दिंबयेर पडोवन आमची सर पातकां वळखून घेवन ताचे समोर येवन ताचें बक्षाने मागता हांव. त्या दाडा तो आमकां आमची सर पातकां बक्षिता मात्र न्हय, आमकां नवें जिवीत तो फावो करता. फाटली जिणी ताका आनी मुखार परवा ना, तसलो जावन आसा आमचो देव. मनशा कुळाचो तो रक्षक जावन आसा. सरपातकांतले आमकां तो निवारता मात्र न्हय, नव्या जिविताच्या वाटेर मुखार सरोंक जाय तो आदार आनी ससाय तो दिता. आनी तोच जेजू आज तुका आनी म्हाका म्हणटा, तुमची पातकां तुमी वळखून घेया. जर तर तुमी म्हजे तावन पयस गेल्यात, जर तर देवाच्या मोगात हांव तुमी पयस गेल्यात, जर तर म्हजो मोग करूंक तुमी निराकरशिला, एकामेकाचो मोग करूंक तुमी इन्कार केला, तर आज तुमी म्हजे लागीं येया. हांव तुमची सर पातकां बक्षिता. नवें जिवीत सुरू करूंक तुमकां अवकाश करून दिता. येया म्हजे लागीं. हांव तुमकां विशेव दिता, बक्षाने दिता, साल्वास हांव दिता. आनी तुमच्या सर वायटांतलें हांव तुमकां बक्षिता. तर मोगाचनो बक्षान्याचें गीत गावन आमी जेजूक आमच्या जिवनांत स्वागत करया. ताचें बक्षाने घेवन तो आमचे समोर येता. आमी केवळ दिंबयेर पडोवन खलत्यापणान बळेपणान ताचें बक्षाने मागल्यार पुरो, आमकां नवें जिवीत तो फावो करता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयत आसा, म्हाका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयत आसा, म्हाका आपयत आसा. पातकांच्या कणकांत बुडोवन आसच्या, बरवोस सांडून रडून बसच्या. पातकांच्या कणकांत बुडोवन आसच्या, बरवोस सांडून रडून बसच्या. विश्वास पाकोन रक्षण दिवच्या, म्हाका तो आपयत आसा. विश्वास पाकोन रक्षण दिवच्या, म्हाका तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयत आसा, म्हाका
आपयतासा. मोगशनो मार्कसो वांजेल निमानो अध्याय वर्स 9. मार्कसो वांजेल अध्याय 16 9 आमी अशें वाचता. आयतारा सकाळीं बोव फांत्यार जिवंत उठलोलो जेजू पयल्लो मोरी मगदलेनाक दिश्टीक पडलो. तिचे तावन 7 देंवसार ताणें धांवडायिल्ले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया कसलें वर्तें बाग मोरी मगदलेनाक फावो जालें. थोड्या तेंपा आदीं तीस मोरी मगदलेन पातकांची सांकळ घेवनूच जेजू समोर आयिल्ली. आमी सबार पटून चिंतचें आसा, हांव पातकांत आसा, म्हाका बोक्सान येना, सरकारा जापनावंक म्हज्यान जावचें ना, देवा तावन हांव मस्त पयस केलां, एकामेका तावन हांव पयस केलां, अशें आमी चिंतचें आसा. जावंक पुरो त्याच चिंतनांनी मोरी मगदलेन कोणा लागीं गेल्ली? कोणा लागीं? जेजू लागीं. आनी जेजून तिका आपूण गूण केलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. 7 पातकां, 7 बायबलाच्या भाशेंत 7 म्हळ्यार संपूर्णता. म्हळ्यार तिच्या पातकांची सांकळ इतली आसली की संवसारांत आशिल्लीं पुरा पातकां तिचे लागीं आसलीं. पूण ती लिंबयेर पडून कलत्या काळजान, भोळ्या काळजान जेजूची काकळूत मागोवंक ताचे समोर आयली. आनी जेजून कितें केलें? तिच्या फाटल्या जिविता विशयेंत कितेंच विचारूं ना. तूं इतली पातकांत आसाय, तुका सोडवण ना, तुका बाचाविना. कित्या म्हळ्यार तिणें तिची पातकां ती वळखली आनी जेजू समोर आयली. दिंबयेर पडोवन, सरपडोवन ताचे लागीं तिणें खाकूत मागली, सोम्या म्हाका बाचाव कर, खाकूत कर, सोडवण दी, बोक्साणें दी, सर्गराजाची दारां म्हाका उगड म्हणून तिणें जेजू लागीं मागलें. आनी जेजून कितेंच सवाल विचारनासतना तिच्या ताच्या एकच स्पर्शान तिका कितें केलें? बरें केलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ती 7 पातकां, खंयची 7 पातकां? उडोवला हांवें सांगलीं, खंयची 7 पातकां? गर्व, हंकार, मोसोर, आळसाई, जिद्द. आनी ताच्या किसडीत आशिल्लीं संवसारांतलीं पुरा पातकां घेवन ती जेजू समोर आयिल्ली आनी जेजूक तिची फाटली जिणी आनी मुखार पर्वा ना जाली. संपूर्ण तरान तिका जेजून गूण केलें. मात्र न्हय मोगाच्यानो, जिवन जेजूक मुखामुखी पळोवंक मेळिल्लें पयलें भाग तिका फावो जालें. पळयात, शिसांक समेत तें मेळोवं ना. शीस जेजू संगी थोडीशीं वर्सां जियेले, 3 वर्सां जियेले शीस. तांकां समेत तें भाग जिवन जेजूक पयले पटी पळोवचें भाग मेळोवं ना. पूण कोणाक फावो जालें?
मोरी मागदेलेनाक कित्याक ती आपली पातकी जिनी वळखली आनी आपणा लागीं आशिल्लें बऱ्यांतलें बरें कितें आसा तें घेवन जेजू समोर आयली. जिवनस देवान दिल्लें वर्त्यांतलें वर्तें देणें जावन आसा तें जिवनस घेवन सरपडोन नमस्कार करन ती जेजू समोर आयली. जेजून तिका एका स्पर्शान आपोवन गूण केलें आनी जिवन जेजूक मुखामुखी पळोवचें भाग्य फावो केलें. तर तुका आनी म्हाका हर एकल्याक जेजूक मुखामुखी पळोवचें भाग देव फावो करता. पूण आमी आमची पातकां वळखा जाय. जेजू समोर येवन फाटली जिणी आमी सांडी जाय आनी नव्या जिविताच्या वाटेर आमी मुखार सर जाय. तर मोगाच्यानो आमचें सगळें जिवन जशें मोरी मागदेलेनान आपणाचें सगळें जिवन जेजूक समर्पिलें तशेंच आमचें जिवन आमी जेजूक समर्पण दिवया. जावंक पुरो आमचें पातकी सैंब, जावंक पुरो आमचें थंय आदल्या पातकांचो व्हडलो भरोस आसा तें सगळें आमी जेजूक समर्पण दिवया. तो एकच स्पर्शान आमकां गूण करता, नवें सांवाडटा आनी त्या जेजूक आमच्या काळजांत एक विशेश जागो आमी फावो करया. सर्ग संवसाराचो धनी आमच्या काळजांत येता आसतना आमी ताका स्वागत करया आनी ताच्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करन समर्पीत जिवन जिवंक जाय ती कृपा मागून खंतार आमी एक गावया. समर्पिता जेजू मोजे हे जिवी सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज म्हजे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज म्हजे दिता तुका समर्पिता जेजू मोजे हे जिवी सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका तुका गे सोमिया गे तू म्हाका कोटा म्हजे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका कोटाम तुजे दिता तुका कोटाम म्हजे दिता तुका. मोगाचनो आतां आमी पवित्र तेलान आमचें मस्तक जेजूक समर्पण करन आमचें सगळें जिवनच तेला उंचार आसां. ह्या पवित्र तेला मुखांत्र जेजूची सर देणी, सर बेसांवां, ताचें बोगसाणें, बरी भलायकी, शांती समाधान सगळें आमचे थंय वाळून येता. हें पवित्र तेल एक सॅक्रमेंटल जावन आसा. देवाची कृपा आनी बेसांवां तें आमकां हाडून येता. तें आमी घेवंक आमी आयतीं जाता आसतना जेजूकूच आमच्या काळजांत आमी स्वागत करया. आमचीं कुटुंबां, आमचीं भुरगीं, आमच्या कुटुंबांतले युवजन, कुटुंबांतले प्रायवंतां, पिडेस्तां सगळ्यांक आमी जेजूक समर्पिया. तो आयिल्लो केवल एकाच उद्देशान आमकां बरें करूंक, सोडवण हाडूंक
आमचें निराशपण पयस करूंक सुटका दिवंक ताणें सांगिल्लें आसा तुमी खण वळचे न्हय माते वांजेल अध्याय 16 तुमी खण वळचे न्हय म्हजेर विश्वास दवरा देवाचेर विश्वास दवरा कित्याक म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां हर एकल्याक आसात देखून तुमी भियेवचे न्हय पूण तुमी म्हज्या वाटेन तुमी चला जाय कित्याक हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत जर तर तुमी म्हज्या वाटेन चलतात तर तुमी खंडीत जावन म्हजे संगी सर्गा राजांत वस्ती करतल्यात देखून आतां आमी सर्गा राजा विशयांत भियोन जियोवचें न्हय आमचें दिसपरतें जिवन जेजूच्या वाटेन चलोवंक ताची कृपा आमी मागया आनी आतां आमी गावया गीत आपड जेजू म्हाका आपड तुज्या एकाच स्पर्शान तूं म्हाका गूण कर आमचें उणेपण तूं नपयस कर पातकां आमची धुवन आमकां नितळ कर आनी अशें तुज्या वाटेन चलोवंक तुंच सत जिवीत आनी जिवाणपण म्हणलें वळखून घेवन जियोंक जाय ती कृपा तूं म्हाका फावो कर आपड जेजू म्हाका आपड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलां जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निभाव पीड स्त्रियेन तुका मावाडतान आपडलें कश्टाल्यांक तुवें बरें केलें मावाडतान हांव तुका सोम्या आज आपडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा सोमिया जेजू मागण्या गुमा तूं दी दनिया जेजू मागण्या गुमा तूं दी कुरपेची जर जिणीये म्हज्या सोमिया सरांस वाडोवन दी कुरपेची जर जिणीये म्हज्या सोमिया सरांस वाडोवन दी आपड जेजू म्हाका आपड मनी रक्तान म्हाका तूं तेलाय गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निभाव हारिगारा ताणी तुजे सरशीन हाडलो तुज्या एकाच पुत्रान गूण केलोय आरिगारा ताणी तुजे सरशीन हाडलो तुज्या एकाच पुत्रान गूण केलोय बावारतान हांव तुका सोम्या आज आपडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा बावारतान हांव तुका सोम्या आज आपडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा सोमिया जेजू माळ्या म्हज्या कांदी दनिया जेजू
मागण्या गुमान तू दी कुरपेची जर जिणी मोज्या सोमिया सरास वाढू दी कुरपेची जर वळणी मोज्या सोमिया सरास वाढू दी कुटुंबात कुरपेची जर कुटुंबात मोज्या सोमिया सदास वाढू दी सुम्या तुझे कुटपे जिवीत आमच्या जिवनांत वाळोवन येवन दी आमच्या कुटुंबांत वाळोवन येवन दी आमच्या युवा जनांतय आमच्या भुरग्यांतय पिडेस्तांतय प्रायवंतांतय सगळ्या मनशा कुळांतय खंयसर लढाई आसा थंयसर तुझें शांती समाधान रास करूं सबार कडेन अर्जेंटिनांत क्युबांत उजो पडोन जायतीं रानां देसवाड जाल्यांत थंयसर तूं पावस धाड आनी थंयसर बरेपण हाड आनी हर एका मनशाच्या काळजांत स्वार्थ नपयस कर आनी एकामेकाच्या मोगांत जियोंक कुरपेन जियोंक देवबिरांतीन जियोंक भावार्थान जियोंक भरवशान जियोंक मोगाच्या स्पिरितान जियोंक बोगसण्याच्या स्पिरितान जियोंक जाय ती कृपा आमा सोमेस्तांक तूं फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमीन मोगाच्या न्हू निमाणें गीत गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता आनी त्रिएक देवाचें बेसांव आपणावच्याक आमकां सामी आयती करया येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नामान करुया उर्विल्या त्या रुपा बोधना नव्यो रिती आलार्या सल्वोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशी बापा तशीच पोता उल्हासानी सुती जावन पदवी महिमा ससना ससना एका साड्यान दर्शिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसामी नावाडता आमेन प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजें सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर तुझी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन मोगाचें आमचें मस्तक संपूर्ण तरान बागावन त्रिएक देवाचे आशिर्वाद घेवच्याक आमी आयतीं जावया जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी समकोतलो हांव गायनांनी एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोण म्हाका बोगाना जिणेच्या सर्दिसांनी
सोम्याच्या त्या मेठांनी सोमकोतलो हांव गायनांनी मुगाळ पुत्रा सोमे हांव कारमुरी आशिर्वादी आमकां भगवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कॉल सुवाव जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.